कितें जालें आयज एक्टिविस्टांनी एक कॉल दिल्ले आझाद मैदानार येवपाक आमी पावले थंय आमचें उलोवप जालें सपोर्ट केलो आमी कंडेम केले जो एटॅक जाला तो आमचो एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकाराचेर कित्याक काल राती हांव गेल्लो ज्या पद्दतीन ताका मारला जी ताजी हालत जाल्ली आसा ताचो दोळो डॅमेज जाल्लो आसा रायट आय ताजी भितर आमकां एक भंय लागुल्लो आसा इंटरनल इंजरीज आसा मुखाना म्हणून जसो ताका ते केबल घेवन ताका मारला फूल अशें केन्नाच कोणा कडेन जावंक उपकारना सो आयज आमी थंय गेले आनी थंयसान आमी मागीर DGPक मेळपाक गेले DGP नाशिल्लो तो आमी SPक मेळले आनी ताजे उपरांत आमी डिसिजन घेतलें की एक म्हळ्यार आमी NSA लावपाक जाय ते कोण इनवॉल्ड आसा पळय दुसरें आमी डिसायड केलें आमी चीफ मिनिस्टराचें वचपाक सो थंय पुलिसांचें मातशें हाय हँडेडनेस आशिल्लें तातूंत आमचो बाब वेन्झी विएगस ताका एक लाठी मारली एका पुलिसान मागीर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका हांगा स्क्रॅचीस लागुल्ले आसा आम आदमीचो कन्व्हिनर बाब अमित पालेकार ताका हांगा मातसो दांताक हांगा खंय मार लागला ताका रगत आयिल्लें सो अशें जालें आमचो जयेश शेटगांवकर जो TMCचो म्हाका दिसता जनरल सेक्रेटरी ताका एक लाठी अशी हांगा नाकार आनी दोळ्यार लागली अशें खुबशे हातापाय जाली बट फायनली तुमी पळयलां आसतलें पणजे आयज ऑलमोस्ट पॅरलायज जाल्ले तशें एक लोकांचो राग आसा आयज तो राग पळोवपाक मेवलो की आमी सदां म्हणटा गोंयकार सुशेगाद बट आयज गव्हर्मेंट म्हाका दिसता तो भिलो राग पळोवन तो राग आजून निवळोंक ना फुडें कितें जाय खबर ना कित्याक हो सरकार फेल जाल्लो आसा लॉ एंड ऑर्डर हॅज कलॅप्स्ड अशें तर येवन सुपारी घेवन कॉन्ट्रॅक्ट घेवन तर अशें एक्टिविस्टांक मारता एक्टिविस्टाचें काम कितें गोंयांत वाचोवपाक कितें रॉंग जाता तें हायलायट करपाक हांवूय एक्टिविस्ट आमी हायलायट करता स्टडी करता हें रॉंग हें रायट सरकाराक सांगता हातून तर तुमकां मानना म्हणजे तुमकां खंय ना खंय पयशांचो कितें तुमी घूस घेतले आसतले आनी तुमकां तें नाका दाखयल्लें सो आमी अल्टिमेटम दिला तांकां NSA लावपाचें आनी जॉयंटली इन कन्सल्टेशन वीथ एक्टिविस्ट एंड सिवील ग्रुप कितें फुडें कशें व्हरपाचें तें डिसायड करता तुमी ते पॉलिटिशियनाचो बी आहात असो दिसता तुमकां 100% कित्याक ही सुपारी दिल्ली आसा आनी हातून कोण व्हडलो पॉलिटिशियन आसा कोण लिडर आसा कोण म्हणटा कॅबिनेटान आसा अशी खबर येता आमकां सो एज लॉंग एज कॉन्क्रीट हें येना आमी कांय उलोवंक शकना इट शूड नॉट डिस्टर्ब द इन्वेस्टिगेशन or derail the investigation but 100% कोण मंत्री लेवलार दिसता आमकां दिसता आयकूंक येता तशें मंत्री लेवलार कोण इनवॉल्व आसा आनी ताका लागून हें डिले जाता इन्वेस्टिगेशन नाजाल्यार हें जावपाचें ना गोंयांत 100% नाल्यार सुदारपाक ना हो सरकार जमनी गेल्यो आमच्यो आमची शेतां गेली भाटां गेली दोंगर गेले सगळे डिस्ट्रॉय केले आमच्यो 100 न्हंयो गेल्यो सगळ्यांत तुमी काबार करतात कायदे हाडटात जमनी विकपाक त्या खातीर एक्टिविस्ट झगडटा आमची जमनी सेफ करपाक गोंय सेफ करपाक आनी तुमी सुपारी दितात आनी अशें मारतात ताका कॅप्टन गोंया भितर अशी गुंडगिरी वाडली अशी दिसता सांगलें न्ही लॉ एंड ऑर्डर ना हांव सदां म्हणटा आदीं एक बायल मनीस रातची 12 1 लेट जाली कामाची ओ कितें नायट शिफ्ट खंय जाल्यार रातची चलन वेताली कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्ली इतली सेफ आशिल्ली आयज कितें जालां आयज दिसाचें दनपारां पळय ताका ट्रॅक करून ताका कसो मारलो आयज एक बायल मनीस एक घरकान्न भंयन पळयता घोव केन्ना कामाचो सेफली येतलो काय म्हण एक आवय बापूय जेन्ना भुरगीं इस्कॉलाक वेता ताका भंय आसता केन्ना ते दनपारां परते पावतले काय म्हण हो भंय कित्याक इतलो गोंयांत कोणें हें केलां लॉ एंड ऑर्डर कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची म्हणजे सरकार फेल जाला लॉ एंड ऑर्डर फेल जाला आयज रामा कडेन जाना फाल्यां तुजे कडेन जावंक शकता म्हजे कडेन जावंक शकता आयज सगळे आमी रामा म्हूण चिंतून हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक जाय आनी ह्या सरकाराक शिकोवपाक जाय कसो पूण अरेस्ट रोखडेच केल्ले बी कितें दाखोवपाक केल्ले आसतले म्हणटा तुमी पळय CID तांचें काम कितें नजर राखना खंय कोण कितें प्रॉब्लेमॅटीक आसा पळय तो आयज सरकार कितें करता CIDक आमच्या फाटल्यान घाल्यात एक्टिविस्टां फाटल्यान ऑपोजिशन पॉलिटिशियनां फाटल्यान तांच्या फाटल्यान CID सडल्या 2019
19 डिसेंबर जेन्ना म्हाका अरेस्ट केल्लो फॉल्स केस पयल्या धपक्याक हायकोर्टान भायर उडयली. खूब म्हयने जातकूच एक सिनियर पुलीस ऑफिसरान म्हाका सांगलें, सर सॉरी, यू हॅड टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस. ती केस फर्स्ट धपक्याक जिखलो. एडवोकेट कार्लोस फेररान बरी केस मांडली ती. पण तातूंत आमकां कळून आयलें एक CID तो चिखले आसतलो ताणें फॉल्स रिपोर्ट केल्लो की आमी खंय प्रेजिडेंटाक अटॅक करपाक, म्हणजे प्रेजिडेंटाक अटॅक करपाक म्हणजे खुबशे सेक्शनां लागतले, आमी भितर पडटले. एक शेखर राऊत म्हणून तो तशेंच करता, ताचें कामूच तें फॉल्स केसी करपाक. वॉट इज द पुलीस डुईंग? ही इज बींग यूज्ड बाय वन पॉलिटिशियन टू टार्गेट पीपल इन दाबोलीम. तशें म्हाका दिसता सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अशें टार्गेट करता. टायम येतलो, आयज तो सरकार आसा, फाल्यां आमचो सरकार येतलो, तेन्ना आमी सगळ्यांक दाखयतले हे पळय कोण पॉलिटिशियनाचे गुलाम जावन फॉल्स केसी घालता न्ही. पुलिसांक सांगला डोंट कम अंडर प्रेशर. आयज तांची पायी, फाल्यां तुमची पायी. ओके, थँक्यू.